Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. विधानसभेच्या इलेक्शनाक गोवा सुरक्षा मंच नक्की उतरतलो. जवळजवळ 12 मतदारसंघांत आमचे बेस आसा. त्या स्ट्रक्चरच्या आधाराचेर आमी 12 मतदारसंघ नक्कीच, पण त्याच्या पुढे वचून म्हणजे आता अजून आमच्याकडे 1 वर्षाचो काळ आसा. ह्या 1 वर्षाच्या काळात अजून काही मतदारसंघांत काम करून आमकां अशें दिसता की आमी जवळजवळ 15 ते 20 सीट आमी लढोवंक शकतले. भारतीय जनता पार्टी आत्ता जी आसा ती काँग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी ही आसा आणि त्यामुळे प्रामुख्यान जे सीट्स जे आमी पळयता ते हे जे काँग्रेसचे जे कोण आमदार जे आसा जे घेतिल्ले त्यांच्या माध्यमातून त्यांना ती जास्त यश येयल्लें आसा अशें दिसता. गोंयांत सध्या ऑपोजिशन जे कोण आसा तांकां सोंपोवपाचो प्रयत्न जो आसा तो सरकारच्या माध्यमातून चालू आसा. मागीर ती काँग्रेस आसूं किंवा ती बाकीचे खंयचे पक्ष आसूं. गोवा सुरक्षा मंच ह्या हेतूनसून ठामपणे उबी रावतली आणि फुडें येणाऱ्या काळात जे ऑपोजिशनचे काम जे करपाचें पडटलें ते गोवा सुरक्षा मंचच गोंयांत करतलो. सेम JCB जे आमी कंप्लेंट करून पुलिसांनी येवन व्हरोन बीन त्याच्यार कांयच ना, नंबर ना, ताका कांय ना, तरी सुद्दां ते आतां JCB परत सेम हेका प्रोसेसाक लागला. ते आतां पुरोवपाचो हें करता ते फायबर. हे खणीन ते ऑलरेडी फायबर उडयल्लें दाखोवं शकता. पळय हे फायबर फक्त मातशें येवन दाखय. हे पळय सगळे रस्त्याक भितर सगळ्याक पडलेलें आहा आनी ते फक्त आतां ते माती घालून डंप करपाचो हें करता. दुसरी गजाल कशी, आमी कंप्लेंट पंचायतीन करून सुद्दां आमकां एश्युरन्स दिल्लो सरपंचान की आपूण आयज वचोन कंप्लेंट करता म्हणून पुलीस स्टेशनार. आनी ताका सांगलेलें पुलीस स्टेशनारूय कंप्लेंट कर, JCB व्हरोंक लाय. आनी दुसरी गजाल म्हणटा ती पोल्युशन बोर्डाक पयलीं कंप्लेंट कर. केन्ना आतां 16 डिसेंबराक आमचो तो इन्सिडंट जाला, तेच्या उपरांत मागीर ती 19 डिसेंबराक ग्रामसभा आमची आसली. तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें की आमी कंप्लेंट करता तेचेर म्हणून. वयल्यान JCB तेंच JCB हांगा हेतून येयला. आतां आमदार बाब तुका एक सांगूंक सोदता, मातसो हेचेर लक्ष घाल आनी हेतून कोण कोण इन्वॉल्व आहा ते सगळे गजाली कळोंक जाय आमकां. आनी खणी त्यो पळय त्यो सगळें उदक बरें उदक येता, पळोवंक शकता तुमी. आतां बरें उदक, पुलिशेन गेल्यार पुलीस सपोर्ट करना, पंचायतीन गेल्यार पंचायत सपोर्ट करिना. भारत देश हो सुजलाम सुफलाम देश आमी तोंडान म्हणून जावचे ना. आमी कृतीन जर हाडटले जाल्यार जशे जाणट्यांनी सांबाळून दवरल्ल्यो जमनी ज्यो आसात, शेतां जी आसात, ती भुरग्यांनी म्हणजे आमी तुमी सगळ्यांनी ती परत कसोवपाची गरज आसा. ज्यो ज्यो योजना केंद्र सरकाराच्यो त्याच बरोबर गोंयच्या सरकाराच्यो आनी तुमी निवडून दिल्या आमदाराच्यो जे कितें आहा तो नक्कीच तुमी ताचो फायदो घेतो. ज्या वेळार पावसाळी शेती जाली, जाका आमी खरीप शेती म्हणतो, त्या वेळाचेर ह्या मांद्रे मतदारसंघातल्या जवळ जवळ 2000हून जास्त शेतकऱ्यांक तब्बल 22 लाख रुपये खर्च करून बी आणि सारा मोफत दिला. आणि तुमकां सगळ्यांक जाय ते तुमी मागल्यात ते भाईन तुमकां सगळ्यांक उपलब्ध करून दिल्ले आसा. ते मागीर शेतांतले बी आसो, सारें आसो, भाजी पिकोवपाचें आसो, ना जाल्यार मास्क आसो. जनरली शेतकऱ्यांक कोण मदत करिना. शेतकरी हो सरकाराचेर डिपेंड आसता. सरकार कितें दिलें जाल्यार दिलें, पण ह्या मतदारसंघात आमदार फुडें सरान मदत करता. कोण ना म्हणून आमी सगळीं हिंगा एकठांय जाले आनी तो कोण तरी येवन हिंगा वाल ओपन करून दुसऱ्या सायडीन सप्लाय करून वता उदक नागशी सायड. आनी आमकां म्हाज्या सायडीन उदक येना. पंचां मेवलीं, पंचान सांगलें, सरपंच सांगलें, हालिनांक पासून सांगलें, पूण ही आमची सॉल्व जायना. सो आमी आतां पंचाक घेवन हिंगा येवन आतां तो वाल आमी बंद केला. आमगे ही आख्खी फूल स्ट्रेच हिंग फेरी पॉयंट्सान सारकी ओडां थिंगसान हो लोक सफर जाता. आनी हो इश्यू आयज कालचो इश्यू न्हू, हो इश्यू जायत वर्सांचो. अशें करून इश्यू केलो जाल्यार वाल ओपन करता मागीर पत्तें बंद जाता. MLA गेले, दोनूय जाय फावर केसलो, एक उदकाचो एक लायटीचो. आनी आमकां कांय ना कांय MLA गेले आनी हे तर 2 दिवपाक जायना जाल्यार कित्याक रावपाक तें न्हू. आनी आयज आमी आमच्या हातींनी वाल उगडला, सो लोकांक एकठांय जायन ह्या भाड्या वयल्या आनी आमी चोयतले आयज कोण बंद करपाक येता इथे. आनी आमचो वाल बंद करीतू जाल्यार आमी ताका ओपन करतले, बंद करतले आनी लॉक मारतले.